Sugli ami lagi soria Deva Gwakaruya Anugapso Takasoya Taronatum Koram Dunia Jivitatum Suru Dunia Amka Burgyan Tuwadakoy Tuja Raja Turun Baboy Taronatum Koram Dunia Jivitatum Suru Dunia Amka Burgyan Tuwadakoy Tuja Raja Turun Baboy. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजुबाई पावय. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जुलिया हेलेना आल्विस रॉड्रिगीस हिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी तिच्या दुखेस्त गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सोंपून गेल्ले नातालिया पेरेरा तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घोराब्याक बुजवण दिवंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया रुबेन सिल्वेरा आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोचेन ह्या घोराब्यांनी जाता. दाबोली ग्रेग गामा आसोय कायतान बार्बोजा इग्रेजा नातालिना फेर्नांडीस पेंटा पिएदा डायस रेजिना मुंदी जुसे अग्नेलो वाज आल्तो चिकाली टेक्ला रोमाना फेर्नांडीस बिहाइंड एनएसडी एबिसन अल्मेदा आल्तो दाबोली सिल्वेस्टर फेर्नांडीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी ह्या सगळी आमची मागणी जोण एकल्याची आमचीच पासत आमच्या गांवां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. यू नो अ ट्री बाय इट्स फ्रुट्स एक बरें झाड बरीं फळां दिता. आमच्या जिवितान आज जेजू आमकां विचार करता. आमी ताची पाटलावदार जाल्यार खरेंच स्वता प्रमाणे चलूंक तो आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक सायबा सायबा म्हणून आमी ताचो पाटलाव करता पूण तो सांगता तें आमी करिना जाल्यार आमकां कसलो फायदो आमकां कसलो इनाम. आज हे मिसाचे भेटेन आमकां कोतकोत्यान कृपा मागुया. आमचें मन उजवाडोवंक अदीक स्वताची वाटेन आमी चलूंक आनी जेजून दिल्ली तत्वां आमच्या जिवितान आपणावंक खतखत्यान आमकां सगळ्यांक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवाचे काकृतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून कोणान उच्चारून वायट आदरून आनी बरय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागून सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Soumya
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजीं भुरगीं, तुजीं आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजू चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यून पावलून तिमोथाक बरयलेलें पयलें चिठीवेलें वाचप. रितीच्या दुबाव नासलेलें आनी सगल्यांनी मानून घेवचें सोद तें जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण सास्तांचें जिवीत जोडचे खातीर जीं कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरची आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत ताणें सगली आपली सोंसणीकाय पयलींच म्हजे सोबेन दाखोवन काडली. देखून सासणांच्या रायाक मरना आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे गोडकार. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. सर्वेस्पराचे सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. उदेंती तावन ओस्तोमेक पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. सगले राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोलबा वयर ताची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोद्रेर तो चडून बसला. उंच तावन उडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचे नदर मारता. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुबल्यांक शेणांतलो तो वयर काडटा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावं. उद्गार. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या आनी ताचे सवेन तिकाण करतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळां दिवचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेऱ्याक आंजिरां जाल्लीं आनी सोरांट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता,
वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतले वायट काडून दाखयता, तर बरोन ओत्तोल्या काळजांतले तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून कोडपाचेर बुन्याद मारली. हांव वर आयलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. हांव वर येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड गोठ्ठान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक पयलें वाचप भाग घेवन पावलो तिमोथाक आपल्या विशीं गोवाय दिता आनी म्हणटा, दुबाव नासतल्यान सगळें मानून घेवचें सोदतें की जेजू क्रिस्तान पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत तो आयलो आनी त्या पातकांतलो पयलो पातकी आपूण आपल्याक ह्याच जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडवून मेळ्ळी. हाका लागून कांय बरें अंतर गीत आज आमी म्हटलां. आतां आनी सोदांक सोर्वेस पोराचें नांव उच्ची जावं. कित्याक सदांच देवाचें नांव उच्ची जावंक गरजेचें. आमी जायते फावटी घडयेक आमच्या जिवितांत सोद कितें आसा तें जायते फावटी विसरता. आनी जेजू आयच्या दिसाक हें आमकां आमचें मन उजवाडोवंक सोदता. खिरीत भाशेन आमचें मन उजवाडायता, कित्याक तो म्हणटा बरें झाड आसा तें बरीं फळां दिता आनी वायट झाड आसा तें वायट फळां दिता. जायते फावटी घडयेक आमच्या जिवितांत आमी बरें आसा तें घडये विसरता. देवान आमकां जायत्या गुणांनी भरल्यान, देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यान, देवान घडये आमकां जायतें उदार मन दिलां. घडयेक स्वार्थाक लागून घडयेक हांव ह्यो वस्तू विसरूंक पावता. समाजांत बरो वावर करचे बदलेक हांव घडयेक वायट करण्यो करूंक सोदता. म्हज्या स्वार्थाक लागून घडयेक हांव दुसऱ्याचें बरेंपण आसा तें घडयेक सोडून दिता. आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा त्या फळा प्रमाणे एक एक झाडाक आमी ओळखूंक पावता. आनी खरें ही आमच्या जिवितांत घडटा. यू नो अ ट्री बाय इट्स फ्रूट. जें झाड बरें आसा ताका आमी ताचो बरो परामोस करता. ताच्यो खांद्यो आमी बेंडटा, बरे तरेन ओदीक ताका ओदीक फुलोवंक जाय, बरीं फळां येवंक जाय म्हूण ताका सारें आमी दिता. आनी वायट झाडां जशीं कांटेरां आसात वो आमी झिरकूट आसात तांकां लासून आमी उडयता. जेजू म्हणटा कांटेरींक आंजिरां केन्ना जाल्लीं पळयल्यात वो सोरांट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें देखल्यात. कित्याक जायत आंजिराची खबर जेजू सांगता. कित्याक आंजिराच्या झाडा पोंदा आदीं ते तांचे जे प्रवादी आसले, जांचे शिकोवपी आसले धर्मशास्त्री, ते तांकां शिकयताले. हे आंजिराचें झाड बरी सावळी दिताली आनी हे सावळीक लागून बरे तरेन लोकांक थंयसर शांती मेळटाली. एक दाखवेल जेन्ना बरे तरेन फुलताली भाव भयणो, तांच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक तांचे आपले बिझनेस जें करताले ताची तांकां अदीक वाड मेळटाली. अदीक तांची फुंगसांवां आसात तेन्ना ही दाखवेल्याच्या सोऱ्या वरवीं एकामेका सवें संबंद ती वाडयताली. हाची सो आमकां हांव गुडास करता. म्हाका सायबा सायबा म्हणटात आनी हांव सांगता तें तुमी करिनात. म्हजें उतर आयकतात, म्हजेशी येतात आनी त्या प्रमाणे तुमी चलतात जाल्यार तुमी खडपार बांदलेले घरा सारके. पूण म्हजेशी येतात आनी तुमकां जाय तशें आपल्या वाद्याचें जातात, तुमकां जाय ते भाशेन तुमचें जिवीत तुमी मांडून हाडूंक सोदतात, तुमकां जाय ते भाशेन तुमचें जिवीत तुमी चलोवंक सोदतात जाल्यार भाव भयणो तुमचें घर रेवेर बांदलेले सारकें. हांव आयलो आनी लोट येवन हें घर सगळें कुसडून आनी मरून गेलें. आमच्या जिवितांत दर दिसाक देवाच्या उतराक आमी खिरीत भाशेन उक्तें मन दाखोवंक गरजेचें. कित्याक देव आमकां आतां आनी सदां काळ आपलें नांव उच्ची जावंक ह्या संवसारांत पाठयता जाल्यार दर दिसाक समाजांत जें कितें सोत आसा तें आमी उगडापें करूंक तो आमकां उलो मारता. समाजाच्या बऱ्या खातीर
आमचे जिवितान आमकां बरें मेळटलें तें आमी पळोवंक तो आमकां आपयता. तर हेंच आव्हान आज आमी मानून घेवया आनी आमचे जिवितान जेजूची उतरां दर दिसाक ती बरी आमच्या जिवितान खोचोवंक ताचो उपाय काडूंक आनी तें वेव्हारांत घालूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. सोंपलेले आमचे भयणीक किरीत भाशेन जुलिया आनी दुसरी आमची भयण नातालिया किरीत भाशेन तांकां सासणाचो विसो दी म्हूण किरीत भाशेन मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या जनांके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कड्यांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशाकुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या वैभवान उंचकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या हाती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत करतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बीस साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सर्वेस्परा जुलिया हेलेना आल्वीस आनी नातालिया पेरेरा ह्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोम्याक आमी दिसपोटी उलो मारता सोमी सोमी म्हणून आनी तो सांगता ते आमी करिना जाल्यार आमी रेवेर बांदलेल्या घरा सारकी आवर येता लोट येता आनी ते मळोन वेता. आमच्या जिवितान 2 दिसाक एकामेकाक बोगसूंक सोमी आमकां उलो मारता. तो ताणें शिकयलेलें प्रार्थन खतखत्यान सुगरी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे जगाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Matsuryaco zagadi, dasze dzieło, sobie Jezu. Matsuryaco zagadi, dasze dzieło, sobie Charis pisans orosto, oidona pabaculo, bukit sogero cusco, patirginas sabolo, जशे मेरू वावते जोरीक तान येता तसो देवा ओत्मो म्हजो तुका लालयता देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो ओत्मो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणांत तुवें तुज्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया B14 पेज नंबर 259 B14 Jezu'ce vismas, Deodati sumi, Sodakacivi, Sodakapati. Jezu'ce vismas, Deodati sumi, Sodakacivi, Sodakapati. Tu sopamela, Toci ponzasa, Tu ci poi melea, Jesu Chawangla, Papa Chagopan, Jesu Chawangla, Papa Chagopan, Jesu Chirvismas, Deodati Sobi, Sodakacivi.